म्हादयचेर सर्तीत आत्र्या पैऱ्यान एक ना एक गावात उदकाची परवड. आज एके वटेन उदक सोडल्यार फाल्यां दुसऱ्या गावात उदक ना. उदका पुरवण सापच गलगलाक आयल्या. नानेरी सत्तरीच्या लोकांनी उदकाचे कटकटीक विटून निमाणे PWD घेराव घालो. तांकां सप्लाय एक्चुली इरेग्युलर आसा म्हणून इरेग्युलर सप्लाय ना तांकां एक्चुली सप्लाय आसा मे बी लो प्रेशर आसूं शकता. सो तेंचो एक दोन दिसान प्रॉब्लम सॉल्व जातलो ते बिकॉज नानेली गांवांत वी आर गिवींग प्रॉपर वॉटर. सकयल्या घरांनी सगळें येता. ही म्हाका दिसता 4-5 घरां जी आसा पळय न्ही मे बी हायटेड आसतली तांकां लो प्रेशर आसतलो. ते सप्लाय कंटिन्युअस आसता थंय. सो तूं चॅक करता विदीन 2-3 days इट वील बी नॉर्मलायज. आणि एक सर म्हाका ज्या प्रमाणे इन्फॉर्मेशन म्हाज्या सुत्रांनी दिल्या प्रमाणे जे दाबोसाचो फिलिंग जो म्हणजे वॉटर फिलिंग करता टँकर फिलिंग थंय कोण तरी कितें ते वाल आसा पळय थंयच्यान चोरयेचें उदक व्हरतात तेचेर सर कितें तुमी एक्शन आतां घेवपाचें आसा? ना म्हणजे चोरयेचे व्हरता अशें हांव हें करूं शकना बिकॉज थंय आमचो सेक्युरिटी गार्ड आसा 20 म्हणजे मॉर्निंग टू इवनिंग फूल सेक्युरिटी गार्ड प्लस ताका लॉकिंग अरेंजमेंट आहा. मे बी लॉक मोडला बी हांव चॅक करता आनी रिप्लेस दॅट लॉक बिकॉज दे गॉट अ लॉकिंग अरेंजमेंट. ओके सो हेंचो नानेलकारांचो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जातलो. येस ओके सर. लोक PWDच्या आश्वासनाकूय विटल्यात. आम्ही नांदेरीसून येयल्ली आसा सगळीं जाणां आनी म्हाजें नांव विठोबा सतीश गावडे आनी आमकां आतां जवळ जवळ म्हयनोभर उदीक सद्या ना आनी हांगा येयल्या उपरांत फक्त हेंची आश्वासनां फक्त आमकां मेळटा. फक्त उदीक सोडटा तुमी चला इतलेंच मेळटा. आनी जेन्ना सोडटा आनी येता न्हू गांवांत भोंवपाक उदीक येना म्हणून तेन्नाच उदीक येता. तेज्या उपरांत 2 दिसांनी परत उदीक आमकां येत ना. पाणी भरायला जायचं कुठे? विहिरीला ह्याला त्याला पाणी असलं असतं तर गोष्ट वेगळी होती. टँकर पाठवतं त्याच्या 4 कळशा मिळाल्या तर प्यायचंच पाणी मिळतं नुसतं. आणि बाकीच्यासाठी जायचं कुठे? नदीला जायचं मुलांना घेऊन आता 8 महिने 9 महिन्याच्या मुलांना. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.